9 डिसेंबर 2024 दिवचलच्या श्री शांतादुर्गेचं नवं समारोत्सव. ह्याच मुहूर्तार दिवचल नगरपालिकेच्या 9 नगरसेवकांनी नगराध्यक्ष कुंदन पळारी आड अविश्वास थाराव दाखल केल्लो. अविश्वास दाखल करपा फाटल्यान भाजपाचोच नगरसेवक अनिकेत चणेकाराची महत्वाची भूमिका आशिल्ल्याचे आयकुपाक येता. अविश्वास थारावांतले महत्वाचे मुद्दे: नगरपालिका क्षेत्रांत बेकायदेशीर बांदकामांक परवानगी, पदाचो गैरवापर करप, नगरसेवकांक विश्वासात घेनासतना निर्णय घेवप, कायद्यान दिल्ल्या मर्यादेक फाटो दिवन कामां करप. ह्या मुद्द्यांक 3 विरोधी नगरसेवकांसयत भाजपाच्या 6 नगरसेवकांनी तेको दिलो. तेको दिल्ल्या नगरसेवकाची नांवां आसात ती अशी: प्रभाग क्रमांक 7 अनिकेत चणेकार भाजप, प्रभाग क्रमांक 10 पांडुरंग कोरगांवकार अपक्ष, प्रभाग क्रमांक 8 अर्पणा फोगेरी अपक्ष, प्रभाग क्रमांक 2 दीपा शिरगांवकार भाजप, प्रभाग क्रमांक 12 तनुजा गांवकर भाजप, प्रभाग क्रमांक 11 राजाराम गांवकर भाजप, प्रभाग क्रमांक 6 रंजना वांयगणकर अपक्ष, प्रभाग क्रमांक 5 निलेश टोपले भाजप, प्रभाग क्रमांक 4 दीपा पळ भाजप. मंगळारा सगळ्या नगरसेवकांनी आमदार चंद्रकांत शेट्टी यांची भेट घेतली. या बसके उपरांत अविश्वास थारावाचेर मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आणि प्रदेश अध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे निर्णय घेतले अशी माहिती आमदार शेट्टी हांणी दिली. मजगती या अविश्वास थाराव फाटल्यान आमदार शेट्टी हांचोय हात आशिल्ल्याची चर्चाय दिवचले सुरू आसा. ही वावडी भायर मारीत दिवचलेत भाजप पक्ष घटमूट आशिल्ल्याचे सांगून या प्रकारा कडेन आपलो कसलोच संबंध नाशिल्ल्याचे आमदार चंद्रकांत शेट्टी यांनी स्पष्ट केले. दोतोर, तुम्ही अशें ऐकलें की जो बिचोले म्युनिसिपालिटी नगराध्यक्ष आसा कुंदन पळारी याचेर अविश्वास थाराव आसा, तेचेर काल एक मिटींग जाली तुमच्या वांगडा नगरसेवकांची अशें आयकोंक येयला. कितें जालें मिटींगेंत? हय, काल मिटींग जाली आणि लास्ट 2-3 दीस माझ्या बरोबर मुख्यमंत्री पहिल्या दिसा जेन्ना हे जाला तेन्ना हांव मुख्यमंत्र्या कडेन उलयला. मुख्यमंत्री म्हजे कडेन 2दा उलयला, पार्टी अध्यक्षा कडेन उलयला आणि आम्ही ठरयले जे मुख्यमंत्री आणि पार्टी अध्यक्ष डिसिजन घेता त्या डिसिजना बरोबर आमदार ह्या नात्याक हांव रावतलो, पार्टी आणि मुख्यमंत्र्या बरोबर. आणि मुख्यमंत्र्यान म्हाका आश्वासन दिला की सगळ्या नगरसेवकांक आपण घेवन बसया आम्ही आणि तेतून जे फायनल डिसिजन येता ते सगळ्या नगरसेवकांनी ओबे करचे अशी आमची अपेक्षा आसा. ओके. पण सध्या सर पार्टी अध्यक्ष म्हणजे सदानंद तानावडे ते दिल्लीक आसा न्हू, ही मिटींग केन्ना जातली? अध्यक्ष शुक्रार दीस सांजचो येतलो. टेंटेटिव्हली शेनवार सकाळी मुख्यमंत्री, पार्टी अध्यक्ष आणि बिचोलीचे मंडळ आसतले आणि हांवूय आसतले. हांकां सगळ्यांक घेवन बरोबर मिटींग करतले आणि तेचेर फायनल तोडगो काडटले. म्हाका इतकेच सांगू येता ऑपोजिशनाक थोडे कशे आसात जे सुताचे व्हडले कितें करून दाखयतात, बेश्टी पत्रकां काडटात, अशें कांयच ना. कदाचित आमच्या नगरसेवका भितर कितें मिसकम्युनिकेशन जाल्लें आसतलें ते आमची पार्टी खंबीर आसा ते मिसकम्युनिकेशन मिसअंडरस्टँडिंग सॉर्ट आउट करपा खातीर. खंय तरी सर जेन्ना अविश्वास थाराव हाडलो तेन्ना तुमचेरूय आरोप जाताले की आमदारांचो हेतून हात आसा, तेचेर तुमचे कितें रेश? एक लक्षात दवरा, सगळे जे नगरसेवक असतात ते मॅच्युअर असतात. आमदाराचो जर हात असलो जाल्यार आमदार सदांच तेंची गोष्ट करताना मुख्यमंत्र्याक आणि पार्टी अध्यक्षाक इन्फॉर्म करता. बारीकातली बारीक गोष्ट इमिजिएटली करता इन्फॉर्म, कळ्ळें न्ही? जाल्यार आमदार डेफिनेटली इन्फॉर्म करतले हे मुख्यमंत्र्याकय खबर आसा. बरोबर. सो कशें आसा, हे जे त्यांच्या भितर तेंच्यांनी केला आता ते आयकोंक येता त्यांचे लास्ट 3 महिने काय 6 महिने शिकताले, तांचे कितें तरी ग्रिव्हन्सीस आशिल्ले, कळ्ळें? तेंच्यांनी वयर पर्यंत पावोवचे प्रयत्न केला अशें ते म्हणटात. हांव नको खरें कितें खोटें ते, कळ्ळें न्ही तुका? पण आमदाराचो हितून कार्य मात्र हे ना. जर आमदाराचो आसलो जाल्यार आमदार हो पार्टी जे सांगता किंवा मुख्यमंत्री सांगता हेचेर रावचोच नासलो, कळ्ळें? ते साहजिकच. उलट जे म्हाका मुख्यमंत्र्यान सांगपाक ती मेसेज हांवें तांकां पास ऑन केला आणि आमचे सॉर्ट आउट करच्या खातीर मिटींग घेतलेली आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर विनायक सामंत.